In fact, the village of Cansaulim locals and had a tough time, still have a tough time, staying opposite the station. There is no nearby access to reach out to the Cansaulim town. At present, they are crossing 2 tracks and platform, risking their lives. After doubling, one more track will be introduced. And to overcome this problem, the underpass is being constructed, for which we laid the foundation stone. That is the underpass is estimated to be completed in 6 months' time, and we are looking forward to this day for the final opening of this underpass. Okay, all the best. 2023 is gone and 2024 सगळ्यांक बरें बरें दिवचें आनी बरें आवडलें. हांव काळजांतान देवा अर्घ दिता आनी आमच्या आमचे MLA आज तेगे बर्थडे निमतान आज तेजी उद्घाटन जालें आनी हांव आमच्या गोंयच्या सीएमा डॉक्टर प्रमोद सावंताक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. जेन्ना आमी तेजे बोगली वयताले आनी तो म्हणटालो भिनाकाय आमी सगळे करून दितले आनी तेज उद्देशी आमच्या सीएमा उद्देशी आज आमी अंडरपास मेळ्ळो आनी अंडरपासाचें आमी तुमकां दाखोवपाक सोदताय. हे सिनियर सिटीजन कितें करून ह्या पास जाताले हांव तुमकां मागता हे तुमचे मिडिया कितें करून ते पास भितरल्यान पास जाताले ते. आनी दुसरे वस्त म्हळ्यार आज तरी हें जावपाक कारण आमी पयर आमी हुबली गेल्ले आनी हुबलीक अंतरवाजान तांकां सांगलां हें प्रॉब्लेम कितलें तें आनी कितले लोक हिंग मेले. हे सुमार आमी स्टेशन आसलें आनी हांव जेन्ना इस्कॉला वयतालो म्हाजोडा आमी स्टेशनाचेर बसताले आनी ह्या स्टेशनाचेर आमी पळयताले लोक केस करून पास जातलो. मागीर हांव कामां वयतालो तेन्ना मास चड नासले आमी स्टेशनाचेर बसताले आनी कितलो लोक मेला तो आमच्या दोळ्यांनी चोयला. आज एक सोपोन आज हें जालां तें पूर्ण जातालें अशें आमकां खात्री आहा. कितले वर्सांचो डिमांड कितलेशे लोक मेले कितें सांगपाक सोदता तूं तुमी चोयल्या cycle could go that side and the people had to walk all the way here. So this proposal was there thereafter and they reached the level of the this. So कांसावलेच्या या पंचायत एरियेत आम्ही अंडरपास we elected this body and we elected this point of point. I mean, when ex-member of this board, I told him this is the main project. You have to take it up and should take up this project and with the help of workers. ट्रेनिंग पंचायत वयताले कितलेशेच लोक इंजर्ड जाले थोडे मेले सुद्दां. आयज व्हडलो प्रोजेक्ट आयज तुजे बर्थडे सेलिब्रेट करता कितें सांगता. पयले सद्याक हांव आमच्या CM सराक काळजांतान देव बरें करूं कित्याक आयज ताचे हातान आमचो हो अंडर ब्रीज हो इनॉग्रेट केल्लो आसा आनी खरेंच जायत्या लोकांचे आमचे कांसावली लोकांचो एक डिमांड आसलो की हांगासर हांव जाणा आनी तुमी जायतो मिडिया जेन्ना तुमी स्वतान दाखयताले पळय अशी ट्रेन आसा तेन्ना हे आमचे सगळे हे वाड्याचो लोक एक ट्रेनीच्या पोंच्यान वयतालो आनी हे तुमी वायरल करताले. म्हाकाय आमकां जाणी हिंगा जायते एक्सिडेंट बी जाले हिंगा हें बी जाले जायते लोकूय हांगासर मेलो. पूण आयज आमकां खुशालकायेचो दीस कित्याक आमकां हेजेनी फुडें रेल्वे वयल्यान वचोंक मेळचें ना पंचर वचोंक मेळना कित्याक आमी अंडरग्रावंड रोड करता आनी हे म्हाका दिसता आमचे गांवचे हे लोक हो फायदो घेतले आनी हांव काल जाणताना आमच्या सीएमाक देव बरें करूं तशें रेल्वेकूय देव बरें करूं म्हणटा. कांसावले पंचायतीत आमकां अंडरपास रेल्वेच्या सकयल बांदपाचो आशिल्लो लॉंग पेंडींग इश्यू आशिल्लो. आमचे आमदार आंतोन वाद हांच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान सरपंच पंच सगळे जाण आसा रेल्वेक आमी रिक्वेस्ट केल्ली आनी हाची रिक्वेस्ट तेंच्यांनी मान्य करून अप्रॉक्सिमेटली ते 56 to 60 lakhs रुपीज खर्च करून अंडरपास लोकां खातीर आमी बांदता. वीच इज 2.5 meter हायट and width is 4 meter width, so that लोकांक येवपाक वचपाक टू व्हिलर येवपाक वचपा खातीर ताचो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. स्पेशली हेवटेंतले तेवटेन लोक प्रेयर करपाक जे वता चर्चीन वता ह्या सगळ्या जाणांक ताचो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. सरपंच आनी तांची खूब लॉंग पेंडींग ही डिमांड आशिल्ली. आज म्हाका खूब खोस भोगता की रेल्वेन आमची रिक्वेस्ट आयकून आमच्या अंतोन वाजाच्या बर्थडेच्या निमित्तान हो हातात घेतलो. जाता तिको प्रोजेक्ट केन्ना कंप्लीट करतले कितल्या म्हयन्यांनी चलो 3 ते 4 महिन्यांनी 6 महिन्यां भितर प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो.